कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। कारवार शहरात आशिल्ले सेंट मायकल कॉन्व्हेंट स्कूल अनुदान रहित केल्ल्यान शेनिवाराक पालकान बीईओ कार्यालयासमोर जमून विरोध व्यक्त केले। खासगी शाळेक सरकाराच्यान अनुदान मेळूं जाय आनी शाळा सरकारी अनुदानीत शाळा जावूं जाय अशें कितलेशे शिक्षण संस्था प्रयत्न करते आशिल्ल्या ह्या दिवसाक सरकारी अनुदानीत शाळा अनुदान रहित शाळा करूंक शिक्षण विभागाक पत्र बरोवन अनुदान नाका म्हणिल्ले सेंट मायकल शाळेच्या प्रशासकीय मंडळी कार्याबद्दल पालकान असमाधान व्यक्त केले आणि सेंट मायकल शाळा परत अनुदानित शाळा करूं जाय अशें आग्रह केले। विद्यार्थ्याला पालकाक कसलीच माहिती दिनासतना शाळेच्या प्रशासकीय मंडळीन अनुदानित शाळा अनुदान रहित करूंक कारण कितें? अनुदान ना जाल्ल्यान विद्यार्थीक दनपारां जेवण मेळतेत ना आनी तर कसली बी सरकारी सवलत मेळतेत ना। मुख्य म्हणल्यार NCC कोर्स घेतलो जाल्यार बी 8,000 रुपये फीज फारीक करूंक जाय। तेजेन गरीब पालकाक समस्या जाता, आर्थीक संकट उबी जाता। तेजेन शाळा अनुदान रहित करनासतना अनुदानीत करूंक जाय आणि सरकाराची सगळी सवलत मेळूंक जाय म्हण पालकान आग्रह केले। विद्यार्थी संघटनेचे राघू नायक हेमगेल्या पुढाकारात पालकान बीईओ कार्यालयाक घेराव घायलो। सेंट मायकल शाळा अनुदान रहित करूंक शाळेच्या प्रशासकीय मंडळीन पालकान हस्ताक्षर केल्ले कागदपत्र दिला, पण ते कितले खरे आसा आणि कितले बोगस आसा ते कळून येयलें ना। ताका लागून सप्टेंबर 6 तारखेक शाळेच्या प्रशासकीय मंडळी पालक आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारीली सभा दवरला। पालकान भाग घेवन आपलो अभिप्राय सांगूंक जाय अशें बीईओन सांगले। हेजे बद्दल व्हड प्रमाणात स्ट्रायक जावचे बद्दल समस्या सोडया म्हण राघू नायक हेमी ताकीद दिला। पेरेंट्स कित केल्ले एक सेंट मायकलचे पेरेंट्स सगळोक हे कितें जाला स्कूल आमगेले सेंट मायकल स्कूल एडेड आशिल्ले अनएडेड केलात म्हळ्यार हें पोराक बिसी उठो सायकल बिकल युनिफॉर्म सुटो मेळटा आशिल्ले तसमा आमगेले पेरेंट्स कितें करता आशिल्ले त्या स्कुलाक घालता आशिल्ले। आज कितें जाला म्हणल्यार जून ह्याच वर्साक जून 2023 हे स्कूल एडेड न्ही अनएडेड जावन येले। हें सगळ्या पेरेंट्सांक विचित्र जालें कित्याक म्हळ्यार फीज वाडोवं लागलात आनी हेका कितें सांगा बीसी उठा काय ना सायकल बी ना आणि त्याच्यानंतर आता NCC 8,000 रुपये पहिले फ्री आशिल्ले NCC घेवंक जाल्यार आता 8,000 रुपये घेवता। एक घरात तीन भुरगीं उरलात तिनी भुरग्यांक घाल जाल्यार NCC 24,000 रुपीज जाले। कित्याक तर फीज 30,000 रुपये फीज आम्ही वर्साक 1 लाख 2 लाख रुपये तरी काढून दवरता भुरग्यासाठी। तस्मात एडेड जाल्यार हे उठ काय ना फ्री जाता NCC फ्री जाता BC उठ मेळटा पण भायल्यान पोरां येता कैगा मल्लापूरच्यान त्या सायडीन उठ भुरगे येतात किन्नर कोप शिट्टा त्या सायडीन दूरच्यान भुरगे येतात तें बाप सकाळी 9 घंटा स्कूल स्टार्ट तेमी थंयच्यान येवं जाल्यार 6 घंट्यार उठचे पडटा तेन्ना कोण टिफीन करून दिता आमकां BC उठ आसा म्हण ह्या भुरग्याक उठून हेमी ह्या स्कुलाक घातिले आमगेले एक नगरा भितर वचून आमगेले भुरगे हाडलेचे भुरगे वचून नगरा भितर शिक्षण दिवं म्हण हेमी उठून पालक लोकांक थंय घातिले। हेमी पळयल्यार मॅनेजमेंटान ह्या रिती एक केला म्हणल्यार मॅनेजमेंटान कितें केला म्हणल्यार मॅनेजमेंटान पेरंट्साक एक मिटींग आपयल्ले कितें म्हणल्यार ऑफलायन आनी ऑनलायन मिटींग आसा तुमकां ऑफलायन जाय की ऑनलायन जाय म्हणून मिटींग आपयल्ले तेन्ना थोडे लोकांक ऑनलायन ते सिग्नेचर दिल्ले पेरंट्सान। तेमी कितें केलां आतां कमिटीन ते सिग्नेचर दिल्ले तितलेच दोन घेतला आतां मुखाले पेज आशिल्ली ते ऑफलायन आयला ते काडून अनुदान रहित अनुदान सहित आशिल्ले काडून अनुदान रहित आशिल्ले काडून सहित करता म्हण पेरंट्सान पालकरा ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ म्हण BO कडेन दिलात आनी DDPI कडेन दिलात। हेमी कितें केलात हेमी बी चूक केलात कोण हे DDPI आनी BO हेमी खंयचे पेरंट्स मिटींग आपयनासतना हे रिती डिसिजन केल्ले घोर अन्याय। कर्नाटका भितर हे हिस्ट्री के सेंट मायकल कारवार भितर हिस्ट्री जाला सेंट मायकल कर्नाटका भितर एडेड आशिल्ले अनएडेड खंयचे स्कूल जाल्ला म्हण सांगता BO सांगता DDPI सांगता म्हळ्यार हे कारवारा भितर अन्याय केल्ले आसा। तस्मा आमकां 6 तारखेक BOन कितें सांगला ते कोण तेमगेले कमिटी मेंबराक आनी तुमी पेरंट्स मिटींग करता पूण तुमकां हांव सकाळी 11 घंटा आपयता म्हण हांव सांगता BO साहेबाक तुमी 11 घंटा तर हांव मिटींग आपयलें ना जाल्यार आमी ते गेट कान भितर घुसचे पक्का की जातेच जावन वचूं। हुबळी अंकोला रेल्वे मार्ग अनुष्ठानाक उच्च न्यायालयान परवानगी दिला। सुमार 2 दशकाच्या संघर्षाक आता जय मेळ्ळा म्हण उत्तर कन्नड जिल्हा रेल्वे समितीचे कार्याध्यक्ष राजीव गांवकार हेमी सांगले। कारवार शहरात शनिवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले राजीव गांवकार पर्यावरण रक्षणेच्या नावाचेर ही योजना सुरू जाली तेन्नाच्यान त्रास करताले। राखून दवरिल्ल्या जंगलात ही योजना अनुष्ठान जाता अशें न्यायालयात खोटो दाव केल्लो जाल्यार न्यायवादी रवींद्र कोल्हे हेमी योजनेचे बरे वाईट बद्दल सत्य न्यायालयासमोर मांडून वाद केले। आता न्यायालयान योजनेक हुंकार दिला। आता सगळी समस्या निवारण जाली। वृक्ष फाउंडेशन हेमी घाईल अर्जी बी न्यायालयान वजा केली म्हण तेमी सांगले।
अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडीस उलोवन ह्या योजनेच्या अनुष्ठानाक कितलेशे वर्सांच्यान समिती संघर्ष करत येयला. जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी, सार्वजनिक आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बी साथ दिला. जिल्ह्याच्या विकासासाठी हुबळी अंकोला रेल्वे मार्ग गरजेचो आसा म्हणटे मी सांगले. डॉक्टर महेश गोळेकट्टे, वेंटू मास्तर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗೆ 10 ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಪರಿಸರದ ಸುಳ್ಳು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಯನ್ನು ತಂದು ಸ್ಟೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಈಗಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. एलिशा एलकपाटी बद्दल कसलो द्वेष ना आशिल्लो. मुद्दाम तेमचेर आरोप करची बी आपल्याक गरज ना आशिल्ली. मागेल धर्माच्या देवा बद्दल अश्लील शब्दान निंदा केल्ल्यान समाजा फुडें तेमगेले खरें रूप दाखयलां म्हूण तेमचेर पोलीस कंप्लेंट दाखल केल्ले मारुती हेमी सांगले. कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात शेनिवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले मारुती शिरवाड गेले 1 वर्साच्यान एलिशा एलकपाटी आपल्या ख्रिश्चन धर्मात मतांतर जावंक सांगतेत आशिल्लो. ख्रिश्चन धर्मात मतांतर जाल्यार नगरसभेच्यान कॉन्ट्रॅक्ट दिता, पैसे दिता अशें आशा दाखयतालो आनी हिंदू धर्मा बद्दल अश्लील शब्दान निंदा करतालो. हिंदू धर्मा बद्दल निंदा करतना आनी हिंदू धर्मा बद्दल उलयतना व्हिडिओ चित्रण करून साक्षी समेत आपूण तेमगेले खरें रूप दाखयलां म्हण तेमी सांगले. ह्या प्रेसमिटात यन दत्ता, अरुण नायक, गिरीश राव आनी इतर हाजर आशिल्ले. एलिशा एलकपाटी आमच्या धर्माक खूब वाईट खुशी उलयला. हे आत्ताची उलयची न्ही, हे आत्ता उलयली बी न्ही. हे 1 वर्सा फाटीच्यान उलयते येयला. हे फर्स्ट टायम उलयला, आतांच हे केला ना. हे 1 वर्सा फाटल्याच्यान उलयते येयला. म्हाका मतांतर करते येयला. म्हाका सांगता आसलो म्हाका मतांतर जा. म्हागेले आमगेले ख्रिश्चन धर्मा यो आतां तुका पयशे दिता आनी तुका आनी घर बांदून दिता आनी तुका कॉन्ट्रॅक्ट करता आनी अशी खूब बेटी सांगला म्हाका. त्या दिवस हांव गोकर्णा गेल्लो. गोकर्णात आमगेले घटक समिती अध्यक्ष पदाधिकारी आयकाय करूंक गेल्लो. त्या आयकाय करूंक येतना म्हाका सांजी परत तेच सांगलो, तूं आमगेले धर्मा ये रे, तूं कितें कमी करतलो न्ही, सगळी दिता, तूं कितें जाय तें सगळी मेळटलें तुका अशी म्हणटा. थंयच्यान उलयता येयलो. हांव आमदळी गणपती देवळा कडेन थांबून घेवन च्या पिया म्हणलो. तेन्ना हांव गणपती देवळा कडेन वचून ताका पांय पडलो पयलीं. देवा हेगेले दुराक आमगेले समाजाक कळूं जाय. हेका हो कितें करूंक लागला कितें ना सगळ्या आमगेल्या समाजाक कळूं जाय म्हणून त्या दिवस हांव तेन्नाच्यान जो उलोवंक लागलो तेन्नाच्यान हांव व्हिडिओ केलो. आनी हे हांव तेगेले द्वेश ना कांय ना. म्हाका म्हजे कडेन बरें आशिल्लो तो. जाल्यार आमगेले धर्मा उलयलो पळय ते म्हाका फस्ट टायम न्ही, पयल्याच्यान उलयता. सकाळचे द्वेश जावन घेवन कसली ना आमकां. कोणा जाल्यार बी चॅनलूय पळोवंक शकता तुमी. म्हाका कसली द्वेश ना कांय ना. त्या द्वेशान व्हिडिओ बी केल्लो.
आता आमच्या धर्मा बद्दल खूप खूप वाईट उलोवंक लागला. त्या कारणात हे सगळ्या लोकांक कळूं जाय पहिले, हे उद्देशान हांव रिकॉर्डिंग केल्लो. कारवार मेडिकल कॉलेज हॉस्टेलात मूलभूत सवलतना आणि उत्तम गुणवत्तेचे जेवण मेळटे ना म्हण आरोप केल्ले मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यान जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. कारवार मेडिकल कॉलेज सुरू जावन एक विद्यार्थ्याले बॅच शिक्षण पूर्ण करून गेले जाल्यार बी ह्या कॉलेज हॉस्टेलाची समस्या अजूनही दूर जायना. मुख्य म्हणल्यार हॉस्टेलात उत्तम गुणवत्तेचे जेवण खाणे मेळना. तेजेन काही विद्यार्थी भायर जेवतात आणि काही विद्यार्थी रात्रीन उपाशी रावतात आणि खूब इतली समस्या ह्या हॉस्टेलात आसात. ही सगळी समस्या दूर करा म्हण आग्रह करून विद्यार्थ्यान जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले. आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.